स्वच्छ भारताच्या नावान सरकार कशी सरकारी तिजोरी लुटता ताचे उदाहरण ओल्ड गोवाचे लोक आणि पर्यटकांक पळोवंक मेळटा। ओल्ड गोवा इतिहासीक फामाद चर्च आसा। ती चर्च पळोवपा खातीर जगांतल्यान व्हडा संख्येन पर्यटक येतात। पर्यटन थळ म्हूण जगांत फामाद आशिल्ल्या ह्या परिसरानच ओल्ड गोवा पंचायतीचे कंत्राटदार कोयर उडयतात। तुम्हीच पळयात। पर मंथ गार्बेज कलेक्शन अराउंड 2 lakhs येताले, आता तें 3 lakhs केले आनी जाले इतलो प्रायस वाडोवपाक तेंचें कारण कितें तें म्हणल्यार आपण सेग्रिगेट करता आनी प्लांटां झाडूंक जाय, तेका लागून कॉस्ट मायज येता। पूण आतां पळय जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो पासून जावना ग्रामसभेक, पूण हिंगा येवन पळय जाल्यार बाकी प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा, कलेक्टरा कडेन हे आहा ती केअरटेकर म्हणून कलेक्टर प्रॉपर्टीचो। हिंगा ते गार्बेज हाडून सेग्रिगेट करून थंय डंपिंग करता आनी पिट्स काडून ते पुरयता आनी लोकांचे टॅक्स पेयराचे कितले लाखांनी पयशे हाडटा बेश्टे इन नेम ऑफ गार्बेज कलेक्शन। ऑलमोस्ट वर्साक 40 लाख सुमार ते बेश्टे नेम ऑफ गार्बेज कलेक्शन म्हणून हांव पयशे उडयता। ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें चालू आहा, ते मागीर पिट्स काडटा आनी उरलेले गार्बेज भितर उडयता ते। कचरो थंय व्हरनात ते? ना आमकां सांगलेलें आमी वता म्हणून, पूण आतां आयज फोन येत जाल्यार सगळें तशेंच आहा म्हणून। ना पहिले ते वेट आमचे ते कुर्लीम वयता हय आणि ते ड्राय हांगा डंपिंग करता आमी। डंपिंग म्हणजे एक्झॅक्टली कितें करता तुमी? एक्झॅक्टली म्हणजे ते डंपिंग म्हणजे हांगाच करता ते वेट। हय हांगा उडोवपाक कोणी तरी तुमकां सांगला, तुमी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसायचे? हय कॉन्ट्रॅक्टान कितें आसा तुमच्या? खंय उडोवप आसा? हांगा उडोवप आसा? हांगा उडोवप ना ते, मागीर खंय उडोवप आसा? आतां सद्या तालिगांव व्हरताले। हां पूण सद्या म्हणजे आतां तुमी हांगा उडयला न्हू? हय हांगा उडयले। तुमी आयज थंय व्हरोंक ना तर? आज ते पंचायतीन एक गाडी येता, हां ते मागीर ते जाले ही पंचायत हांगसरली पंचायत व्हरता? हय ना हांगाच न्ही, तर ते सगळे ड्राय आहा पळय ते हे सुके पळय, हां सुके आमी ते गोदामात डंपिंग करता आनी वले हांगा उडयता? वळे ते हांगा उडयता आतां सद्याक। हां मागीर ती गाडी येयल्या उपरांत तिंगा तालिगांव धाडटा। वल्याचे सुके जाले काय मागीर ते व्हरता? ना अशें कितें आहा? ना तशें काय ना। मागीर हांगा उडोवपाक कोणी सांगला तुमकां? हांगा उडोवपाक आमचे पत्रांव आसा ओके पात्रांवान कॉन्ट्रॅक्ट कितल्यांक घेतला ना ते खबर ना। ते खबर ना। पात्रांवाचें नांव कितें? पत्रांचें नांव सुनील। सुनील कितें? सुनील आडनांव नांव खबर ना। हो कोयर पळयल्यार तुमकांच कळटलें ओल्ड गोवा पंचायतीचे स्वच्छ भारत म्हळ्यार कितें तें। ओल्ड गोवा पंचायतीचे स्वच्छ भारत म्हळ्यार पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करून उक्ताडार उडोवप अशेंच दिसता। This situation is not even 100 meters away from the basilica, the monuments, maybe hardly 150 meters. This is again the heritage zone, the core zone, and this is happening within the core zone. You may not be able to capture the stench that the people are getting here, the stench. And who does this? The state authority, the village panchayat, the government, they are responsible for all this. Now, is this supposed to be in the heritage zone? That is the question we are asking. This shows that there is a complete failure in the protection of heritage, not only heritage monuments and not only heritage zone, but the entire of Goa. And right now in front of us is an official vehicle assigned by the panchayat there, that is dumping. This is just dumping, and as the people are telling us, हांगा excavate करता ते पळय माती काडटा आनी पुरयता म्हणून. All this garbage is being dumped, and this is within the core heritage zone of old Goa. In this situation, we demand, Aam Aadmi Party demands that there should be a separate authority to manage these affairs. Like we have the Hampi authority. The authority has all the powers. आणि हे पळय आपले कोण मामा आनी कोण भाव आनी कोण भयणी आनी अशें चलता पळय विलेज पंचायत जावं गव्हर्मेंटान, तें जर पयस करतलो आनी सारकें जर एक राज्य चलयतलो, अशें हेरिटेज जर प्रोटेक्ट करतलो, इट रिक्वायर्स अ सेपरेट ऑथॉरिटी टू रेग्युलेट एनी डेव्हलपमेंट दॅट टेक्स प्लेस विदिन दीस हेरिटेज प्रेसिडेंट्स। स्वच्छ भारत येवजणे सकयल पंचायतीक काय नेम केल्यात। त्या प्रमाण पंचायतींनी तांच्या वाठारांतलो कोयर एकठांय करून पद्धतशीर विलेवाट लावप। त्या खातीर पंचायतीक सरकार पयशे दिता, मात कंत्राटदार कोयर खंय उडयता ताचेर नदर दवरपाचें काम पंचायतीचें। ओल्ड गोवाची पंचायत ते करता, आनी करता जाल्यार उक्ताडार कोयर उडोवपी कंत्राटदारांचेर कित्याक कारवाय करूंक ना हे प्रश्न उरताच।